नॉर्थ मेन सिवरेज पाईपलाईन अराउंड 130 कोटी रुपया आम्ही अलॉट करून घेतलेले आणि काम टेंडर झाले. प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट टू कदंबा बस स्टँड विच इज अ स्ट्रेच ऑफ अराउंड कितले 600 मीटर. हे 600 मिटरान जी पाईपलाईन घाल्ली इतले म्हयने रस्तो बंद बीन करून HDD म्हणटा ती पाईपलाईन ती फेल जाल्या. बट इट इज फेल्ड म्हळ्यार कितें इट इज नॉट ताका लेवल्स मेंटेन जायना मदीं अशें हें जाल्लें आहा. ताजे खातीर तांणी आतां म्हणून ती पाईपलाईन परती घालची पडली. सो जो नॉर्थ मेन सिवरेज पाईपलायनाची कंप्लिशनाचो टायम आशिल्लो मार्च 2020 तो ते आतां मार्च 2021 म्हणटात. म्हजे कोतान इलेक्शनाक परते मॅनिफेस्टोन तरी येवंक जायना. हांवें तांकां इतलें सांगिल्लें आहा आउटर लिमिटान उलोवया म्हणून. विदीन टायम तुमचें जावंकूच ना तें आतां. पयशे ताका आसा मनशाक ताका तें इट इज हीज मिस्टेक कॉन्ट्रॅक्टर्स फॉल्ट. ते म्हणटात 1 वर्स लागतलें. 1 वर्स लागतात न्ही आतां गेलेंच हे वर्सा कांय तें जावचेंच ना. आतां ते कितें म्हणटात तो जो स्ट्रेच आहा प्रेझेंटेशन टू कदंबा बस स्टँड तो ताणें पयलीं करूंक जाय म्हणून. मागीर आहा प्रेझेंटेशन टू दवंडे, मागीर आहा कदंबा टू फॉवर्ड ते मुंगूल बिंगूल कनेक्शन. सिवरेज खंय लिकेज आसली खंय ओवरफ्लो जाताले वॉटर सप्लाय 2-3 कडेन सप्लाय जायना आसलें ते खातीर रिव्यू मिटींग घेतली. दुरुस्ती खंय खंय करपा आसलें खंय खंय रस्ते फोडटात ते खंय खंय त्या प्रमाणेच आमी रिव्यू मिटींग घेतल्या. ते जातलें जे कितें पळय आमी ऑर्डर दिता आसतना मार्च फेल जालें पयलें आमी ते सायडीन वचून पळयलां जातलें. आतां हांव सांगूंक शकना हांव सांगत जाल्यार म्हाजेर खंय तरी थंय मातसो विशय आसुल्लो ना न्ही. अरे तेजो ते कामाचो अलॉटमेंट चुकलेलो मातसो तो आमी करेक्शनाक करपाचें सगळें आमी पळयलां आमी करतले. PWD अधिकाऱ्यांबरोबर आमदार मंत्र्यान दार बंद करून मिटींग घेतली म्हूण इशू. आमदार विजय म्हणटा फातोड्ड्यात जिल्लो पंचायत वेंचणूक नाशिल्ल्यान कोड ऑफ कंडक्ट लागना. तशेंच मिटींग चालू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ घेवपा खातीर जाली. Ours is a constituency which does not have Zilla. There is no violation of code. We have not gone for any new tender. It is just ascertaining the status of ongoing projects. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.